Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मुख्यमंत्री म्हणतात सरकार आपले काम करता, लोकांनी स्वतः जाऊन जतनाय घेवची. कोविडाचे डे बाय केसीस वाढत आसा त्याची आमी जबाबदारी स्वतः जबाबदारी घेवपाक जाय. सरकार आपल्या परीन वॅक्सिनेशन दिवपाचें काम करता. सरकार टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात करता, हॉस्पिटलाइज मोठ्या प्रमाणात करता, आयसोलेशन करता, किट दिता, प्रिव्हेन्शन करता. एक तरी काम इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर आमी करपाक जाय, ती तरी यूज ऑफ मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग. कोविडाच्यो केशी वाढूंक लागिल्ल्यान 90% टुरिस्ट उणे जाल्यात. Mini lockdowns and night curfews and other measures taken by Maharashtra, Karnataka also, Delhi, the cases have gone up. Since the cases have gone up in other states of India, the tourists do not want to take a risk to go in other state and stay in a hotel or a guest house because they are worried about their near and dear ones back home and also who are traveling with them. So because of this, in the coastal belt we have seen, even including Panjim, we have seen that the number of tourists have gone down by 90%. लॉकडाऊन हो उपाय न्ही. लग्नासारख्या कार्यांचेर कांय निर्बंध जाय म्हूण बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष उलयलो. वेंचणूक खंय जातलीच. ज्या तरेन कोविड केसीस पॉझिटिव्ह वाडटात ही खरोखरच मातशें डेंजरशें दिसपाक लागलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता येणार आज किंवा फाल्यां म्हाका दिसता आज मुख्यमंत्री आमी सगळे उलयल्या की थोडे रिस्ट्रिक्शनां जी आसा ती घालणें गरजेचें आसा. लॉकडावन हें कशें आसा की लॉकडावन हें 100% लॉकडावन ही तेका हें आसूं शकना. पण कांय जे कार्यक्रम आसत किंवा बाकीच्यो जे गोश्टी आसात तेचेर डेफिनेटली थोडोसो कंट्रोल येवपाक जाय. भायल्यान जे लोक येतात तेच्या संदर्भात चेकिंगचो विशय बाकीचे आसा ते जावं जाय. म्हज्या अंदाजान आज सांज मेरेन किंवा फाल्यां सरकार ह्या संदर्भात निर्णय घेवपाक जाय. आमी उलयल्या तांचे कडेन. आमी सगळेच जाण आपापली लग्नाचे हे आसत कारण आमी पळयतात की सुरवातीक आसलें की कोणे तरी तेजें परमिशन घेवं जाय आनी करूं जाय. हें न जाता भरमसाट लोकांक थंय आपोवप जाता. आमची वेगवेगळी फेस्टिवल आसात ह्या संदर्भात आसत ते कितें आसा ते आतां हळू सगळे कडेनूच जाल्लें आसा आनी ह्या हातूंतल्यान आमी हे सगळ्यांनी सांबाळूनूच करपाक जाय. त्यामुळे निवडणूक जातली. निवडणूक पोस्टपोन जावं शकना. असेंब्ली निवडणूक जाले न्ही सगळे कडेन. त्यामुळे निवडणूक फुडें वतली अशें जावचें ना. आनी 100% लॉकडावन हें सोल्युशन न्हय. वाशिनां दिवपा खातीर आशिल्ली वयो मर्यादा काडची म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. वॅक्सिनाचेर जो एज बार आसा 45 वर्सांचे वयर म्हणून हो एज बार काडून उडोवंक जाय. एंड आय सपोर्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स डिमांड because 65% of the infected people are less than 35 years of age, especially because of these mutant varieties of coronavirus which are responsible for the second wave of COVID in the country. कोविडाचेर वाशीन होच उपाय म्हूण गांवांनी वाशिनां घेवपाक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. शुक्रारा सुमार 11,500 जाणांनी वाशीन घेतले. मुख्यमंत्र्यान म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन केलें. थंय वाशिनां घेवंक बरो प्रतिसाद. So vaccine is very effective now. It is proved all over the world and वॅक्सिनाक सायड इफेक्ट कांय ना. आतां सगळ्या कंट्रीनी कितकेशेच कोटी जाले 22 कोटी मायज वॅक्सिनेशन जालें दिसता ऑल ओवर वर्ल्ड. सो कोणाक सिरियस सायड इफेक्ट अशें कोणाक जावना. वॅक्सिन घेतलें की तुका जाल्यार सुद्दां कमी प्रमाणान जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.